जाय ती खंयच ही पॉलिसी ना. जावं जेन्ना एक कंपनी येतात तेन्ना खंयच अशें हांकां हें नासता की पॉयंट नासता की बाबा तुमी एम्प्लॉयमेंट जो आहा तो लोकलाक तुमी जशें आमी आमच्या पोगो बिलांनी आमी मांडलेले 80% तरी एम्प्लॉयमेंट जो आहा तो लोकलांक जाय. कित्याक ही कंपनी जी येता ती आमच्या गांवांत येता, हेचें पोल्युशन आमच्या लोकांक खावचें पडटा, हेचो त्रास सगळो आतां आमच्या लोकांक घेवचो पडटा. इतकें आसून जर आमकां एक जॉबूय मेळना जाल्यार हे कंपनी आमच्या गांवांत आसून फायदो कितें? हेच्या दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर चेंज जालो आता बाकीच्या वर्करांक घेतले आमच्या वर्करांक घेवन. निखिल गांवस आसा आमचो लक्ष्मण गांवकर तेका काडला म्हणून लेबर कमिशनाक कंप्लेंट दिली. 3 महिने आता कंप्लेंट हेडीन हेडीन धुलयता. म्हापसा बिचोलच्यान धाडटा म्हापसाच्यान बिचोली. आता ती बिचोले परत हाडल्या. बाकीच्या थोड्या वर्कांनी डायरेक्ट काडल्या. 7 दीस आठवड्याचे दीस काम 6 दीस आमकां आसता. 7व्या दिसा मुद्दाम कामाक आपयलो, मॅन पॉवर कमी कामाक यो म्हणून तेणी एका एक्स्ट्रा एक दीस सुटी दिवंक जाय आसल्या 7 दीस भरल्या म्हणून. तेणी डायरेक्ट सांगलें HR सांगला आणि HR असिस्टंट मॅनेजर किशन पेडण्याकार तेणी सांगला म्हणाले. प्रसाद नायक म्हणून आसा तेणी सांगलें की किशन पेडण्याकार HR असिस्टंट मॅनेजर आसा तेणी सांगला की तुका घरा बसो सांगला, तूं ऑलरेडी 7 दीस भरले 10 दीस भरलेले आम. दुसरो नितीन मळीक तिरुमल्ला कॉन्ट्रॅक्टर हेची दादागिरी सदां तेंची दादागिरी. कोण शूज ना म्हणून मागता, कोचांनी काम करून घेता, ग्लास फुटलेले ड्रेस ना भितर सांगून गेले काडून उडयता. बरं SP एंटरप्राइज बिचोल कॉन्ट्रॅक्टर तो हे जाणून वचून करता. जे कोण आमच्या वांगडा भुरग्यांक बसले काय तांकां सांगता डायरेक्ट तुमी येवपाचें नाल्यार अंडरटेकिंग लिहून द्या तेंच्या वांगडा बसपाचें ना, तांकां सपोर्ट करप ना जाल्ली आसा. थोड्यांक बेश्टेच दीस चड जाला म्हणून कोणाक काडले, कोणाक कितें युनिफॉर्म कितें घालूंक ना म्हणून काडले, कोणाक कितें बूट घालूंक ना म्हणून काडले, कोणाक कार्ड शेणला म्हणून काडले. बारीक बारीक कारणांक लागून हे 12 वर्सां 15 वर्सां काम करपी लॉयल एम्प्लॉईज तांकां काडले. कोणाक बेश्टोच पियाला म्हणून काडले. तेणे सांगलें आपली टेस्ट कर, आपूण पियाला जाल्यार आपली टेस्ट कर. बेश्टे फकाणांनी कितें जालें ताका टेस्ट करपाक ताका टेस्ट करूंक ना, ताका घरा चल म्हणूंक लागलें आयज, मागीर म्हणूंक लागलें 8 दिसान घेता 10 दिसान घेता म्हूण घेवकूच ना. अशी परिस्थिती ह्या कंपनीनी सध्या चल्लेली आसा आनी ह्या कंपनीत तेच चल्ला. ह्या कंपनीचे जो उसगांव प्लांट आसा तेचोय सिमिलर इश्यू आसा. थंयसरूय जे मायग्रंट आसा, मायग्रंट सुपरवायझर आसा, मायग्रंट कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते आमच्या गोंयकारांक भितर घेयनात. स्पेशली कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांच्या ही हालत करता. तांकां गेटीचेर ते कॉन्ट्रॅक्ट आपले आमचे लेबर आसा ते पयच्यान आपल्या घरा कडल्यान त्या टायमाचेर येतात, गेटीचेर रावतात, हजेरी लायता. तो सुपरवायझर तांकां सांगता तुमकां आयज काम ना, तुमी घरा चला. जे तुम्ही विचार करा तांकां मेळटा 400-500 रुपया वॉटर, 600 रुपया कितें मेळटा ते दिसावड्याचेर डिपेंडींग तेंच्या कामाचेर. तो मनीस आपले पेट्रोल घालून आपलो टायम वेस्ट करून तो येता गेटीचेर रावता आनी काम ना म्हणून परत वयता. जर त्या गोंयकाराक काम करपाचें नासलें जाल्यार तो गोंयकार ह्या गेटीचेर येवचो नासलो. आपल्या घरा कडल्यान तयार जावन आपले पेट्रोल खर्च करून नाल्यार बसीन बसोन ह्या कंपनीच्या दारा फुड्यान येवचो नासलो. आयज आमच्याच गोंयान आमचोच गोंयकार कामाक ह्या गेटीच्या भायर भीक मागता. विचार करा हे कितले सिरियस इश्यू आहा तो. आमच्या गोंयान कंपनी जाल्या तांकां सगळी परमिशनां हे ते मेळ्ळा कित्याक लोकल एम्प्लॉयमेंट करतले म्हणून. हांगा पोल्युशन सगळे लोकल खाता, सगळे ट्राफिकाचे लोकल खाता, मायग्रेशनाचो इश्यू लोकल फेस करता, सगळे इश्यूज लोकल फेस करता जाल्यार हांगा एम्प्लॉयमेंट लोकलांक कित्याक ना? जाल्यार हो प्रश्न आयज आमी हांगा जेन्ना येयले आमकां हो प्रश्न कळ्ळो. आतां हो प्रश्न आतां हांगा थोडे एम्प्लॉईज आहा जेंचे ऑलरेडी लेबर कमिशनान तेंचे केसीस आहा ते चल्लेल्या. हांगा प्रेजिडंट आसा हे राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ गोवा युनिट आसा तो, तेका पासून कामार काडलेलो आनी कामार घे म्हणून तेका कोर्टाची ऑर्डर आसा. ऑर्डर आसतना पासून तेका दुसरी नाटकां करून फिक्स टर्म एम्प्लॉई हे ते करून तेंकां ते नाचयत आसा. अशी परिस्थिती हांगा करता आनी लेबर कमिशनर डायरेक्ट सांगता की कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर डिसायड करतलो, आमी कितें करपाचें. म्हणजे विचार करा हांगा कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर आतां ह्या फॅक्टरीनूच हांगा 1,500 एम्प्लॉई आसा, भितर मेजॉरिटी मायग्रंट आसा. पूण जे गोंयकार आसा ते जर हांगा येवन हांकां सपोर्ट दिवपाक जर तेंच्यांनी सोदलो जाल्यार तांकां नोटिसी वयता, तांकां धमक्यो वयता की आमी तुमकां कामा वयल्यान काडून वयतले. तेका लागून हांगा तांकां आपले गांव भाव, आपल्या फ्रेंडांक, आपल्या कलिगांक इतलीं वर्सां काम केलां तांकां सपोर्ट करपाक सुद्दां येवपाक तेंच्या कडेन हिम्मत तेंच्या कडेन उरलेली ना. कित्याक ही दबावशाही हुकुमशाही जशी BJP सरकारान केल्ली आसा तीच हुकुमशाही हांगा हे कंपनीज करता, हे मल्टीनॅशनल कंपनीज करता, हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर करता.
सो हेच्या विरोधात खंय ना खंय तरी एक आवाज जावपाक जाय, एक चळवळ जावपाक जाय. आमी आयज मुद्दाम हांगा येयले अंडरस्टँड करपाक, कित्याक हीच कंप्लेन आमकां नेसले फोण्या उसगांव हीच कंप्लेन येयल्ली आसा. आमी थंयसरूय वयतले. आयज आमकां हो इशू कळलो आसा. हो इशू घेवन आमी फुडें वयतले. आमी मंत्र्याकूय मेळटले. मंत्र्या कडेन वचोन मिनिस्टरा कडेन वचोन आमी हें डिस्कस करतले. आनी फुडल्या असेंब्लीन आमचो आमदारूय आयज येयल्लो आसा. फुडल्या असेंब्लीन वचोन जेन्ना असेंब्ली येतली तेन्ना आमचे जे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी जे गोंयकार आसा तांकां तितले वरां तितले दीस काम मेळपाचो हो डिमांड आमी करतले. तांकां अशें तुमी कामा वयल्यान विदावट एनी रिजन नाजाल्यार सिली रिजन घेवन तांकां कामा वयल्यान काडपाचें कितें आहा पळय हें बंद जावपाक लागून कायदो करपाक लागून आमी थंय डिमांड करतले. कशें तरी पोसपाक मेळचें, इतले तरी मेळचें हेंच मागता. तांकां पासून आयज हांगा घेयना आनी आमी जे आमचे हांगा वर्कर जितले बसले तेंचे कडल्यान उलोवप जालें. तेंच्यांनी आमकां अशें म्हटल्यार एक सामकें निराश म्हटल्यार आमी पासून अशें दिसून काकूट दिसपाक लागली की इतली वर्सां हे कशें जगले. आयज डेली वेज हांगा थंय वयचें पडटा. 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां 4-4 वर्सां 5-5 वर्सां पासून तांकां बेकार बसयल्ले आसा. ते हांगा येवन बसता. मात एकटो बसून जो रुलींग पक्षाचो आमदार जावं मिनिस्टर हेंच्यांनी येवन खंय ना हांगा येवन पळोवपाक जाल्ले जावं मिनिस्टरान येवन पळोवंक जाल्ले की बाबा चल्लां कितें प्रॉब्लेम आसा. मिनिस्टर कित्याक लागून आसा, लोकांची समस्या आसा ते सुटावे करपाक लागून. मात हांगा तरी दिसता की ह्या मिनिस्टरांक मात्तूय पडलेलें ना, ह्या चीफ मिनिस्टराकूय मात्तूय पडलेलें ना. आनी पडलेलें आसलें जाल्यार तो हांगा जो लेबर कमिशनर आसा हांगा तेंच्या फुड्यान धाडटलो आनी त्या लेबर कमिशनराक सांगतलो आसलो की हेंचो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करचो. आमी निश्चितपणे हे जितले तेंचे इश्यूज आसा हे लेबर कमिशनरा कडेन मांडटले आनी तांकां जसो न्याय मेळोवपाक जाय त्या भशेन आमचो प्रयत्न पूर्णपणे आसतलो. आनी सरकारा कडेन म्हणल्यार फुडें आमी वयता तेन्ना हांगा खंय ना खंय गोंयांत एक बरी लेबर पॉलिसीची गरज आसा. कित्याक अशेंच समज जालें आनी अशेंच प्रेशरायज करून आमच्या गोंयकारांक काडीत रावले आनी गोंयकारांक भायर मारीत रावले जाल्यार फुडें गोंयकार वयतले तरी खंय हो प्रश्न पडटा.